हणजण पोलिसांनी मोबाईल चोरपी 4 जणांची टोळी धरली। तातूंतलो एकलो अल्पवयीन। हे 4 जणांचे गँग खंय हणजण वागतोर आनी हडफड्या वाठारांत धांवते स्कूटरीवेल्यान स्कूटरींच्या मोबायलांक हात मारताले। हणजण पोलिसांनी 4 लाखांचे 15 मोबाईल फोन आनी एक स्कूटर जप्त केले। पोलीस त्या गँगांची बाकीची कर्मां उस्तितात। Yesterday, we have received a complaint from the tourists that 3 suspected persons have robbed their phone from one mobile while they were riding the bike. So we have registered an offence under section 379 IPC, and during investigation we have caught 3 persons, from which we found around 14-15 mobiles which we have recovered from them, along with one scooter on which they were doing all these snatching cases. In this case, one more minor person has been inquired, as he is also involved. So we are looking to see that more person might be involved into the case. Presently, we have arrested Nilesh, Rakesh, and Sunny into this case, and the investigation is in progress. इल्ल्या मजगती मडगांव गोगळात शकुंतला नायकाचे घर फोडून चोरांनी 22,000 कॅश आणि 5 लाखाच्या भांगरार हात मारलो। चोर खंय फुडले दार फोडून भितर सरल्यात। 2 सोरपोळी आले, एक मंगळसूत्र आले नेवे, कालो सुद्दां ना, एक माथ्या मासे आलो, 2 माझे कानाचे पार आले, बुट्टू आणि रिंग म्हणून आणि बारीक मातशी बारीक आणि 2 कितें सांगू तूं आणि पयशे आले। पयशे कितले? माझे आसतले 10-12 हजार आसतले। आम्ही ते दुसू सायन मारले म्हाज्यान जायना म्हणून वचून शांती धाडून तेंचे पयशे हाडले। देवळां दितले म्हणून देवळां दिवंक पावले ना। आनी चोर भितर कशे येयले? बाबा खंय हांव नाशिल्लें बाबा, येवन हांवें पळयलें जाल्यार दार फोडला। लॉक फोडून भितर लॉक ना, बेश्टे ते गांवचोच वयर गॅलरीचे काडून दवरले। लॉक ते फुटपाचें न्हू बेश्टें कट केला। आनी कितें वयला? आनी पयशे येयले। पयशे आनी भांगर आनी कितें हांगा तें खबर ना, ते सगळे पडलेले आहा थंय। आनी म्हाजे एक काकण आनी 2 काना बारी आशिल्ले आनी कांय ना। तेणी घर सारकें करता म्हणून हांगा दवरले आलमार हाडून दवरलेले। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी श्यामसुंदर फट्टे। शेतां राखूंक आधुनीक पद्दतीन बांद बांदूंक शेतकी खात्यान आदार करचो म्हूण मयेचे कांय शेतकार शेतकी मंत्री विजयाक मेळ्ळे। परवरे मंत्रालयात बसका जाली। शेतांत वचूंक रस्तो करून दिवचो, जमीन दिवंक शेतकार तयार आसता म्हूण तांणी विजयाक सांगलां। की चड प्रमाणात बडींग आसा, बडींग आसपाक कारण कितें हें हांवें मंत्र्याक सांगलां की 2 कारण आसा। मानचेचें एक आधुनीकरण नवीन पद्दत करपाक जाय, आनी दुसरें शेतान वचपाक कामेरे मनाय येयली जाल्यार बांद शेताच्या माथ्यार वेल्यारूच ती काम करतात, आनी आमी बी स्वता आतां शेतान वयतले जाल्यार गाडयेन वयचें पडटा। गाडी शेतांनी वचपाक मेळना, आनी शेताची आमची एरिया व्हडली आसल्या कारणान आमी सगळे शेतकारी आमची इल्ली जागा वयता जाल्यार दिवपाक तयार आसा, पूण शेतांनी रस्ते करचे अशें सरकारा कडेन मागणी आसा। विजय सरदेसाय फाटल्या सप्तकांत मया गेल्लो, तेन्ना खंय ताणें थंयच्या शेतकारांक आदार करता म्हूण सांगिल्लें। त्या खातीर तेणी एक दौरो केल्लो, एक शिकेरे वाठारांत जे आसा, हडनवाटी शिकेरे मया जे आसा थंयसर तेणी गोशाळेच्या सकयल शेतां पळयलेली, तशेंच बांद पळयलेले, आनी तेजें जे काम थंयसर आसा, शेतकऱ्यांची जी तळमळ आसा ती तेच्या मनाक खरेंच काळजाक लागली, आनी तेणी सोमते डायरेक्टराक आनी चीफ ऑफिसराक, चीफ सेक्रेटरीक सुद्दां फोन केलो। आमचे जे कितें प्रपोजल आसा, जे शेतकऱ्यांक जे कितें करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटा मार्फत कितें ते हेल्प करतले, तेंच्यांनी सामकी प्रॉमीस दिला की जे शेतकऱ्यांक कितें हेल्प लागतलो, जे कितें डिपार्टमेंट करूंक शकतले पळय ते टॉप प्रायोरिटीचेर ते करतले, आनी तशें त्यांनी इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिल्लेले आसा डायरेक्टरान सुद्दां आमकां प्रॉमीस दिल्लेलो आसा, जे कितें फायली पयलींच्यो ज्यो पेंडींग आसा, कितें नवीन कितें करपाचें आसा, जो नवीन टॅक्नीक घालून जे बांद करपाचें आसा ते सुद्दां बांद जे गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां टेक्निशियन ना जाल्यार तुमचे कडेन सुद्दां प्रायवेट सुद्दां तुमचे जर आसात जाल्यार तेंचे सुद्दां कॉम्बिनेशन करून ते बांद आमी बांदून काडटले आनी स्टार्ट करतले शिकेरे हडनवाडीच्यान स्टार्ट करतले। तेच आमी सगळे मय मतदारसंघात जिके फार्मर्स आसा, जिके एग्रीकल्चर लँड आसा थंयसर मॅक्झिमम गव्हर्मेंटाची जी फॅसिलिटी आसा ती फार्मरा पर्यंत पावयतले। प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।